येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हयन्या भितर गोंयांत सोलर पावर पॉलिसी 2 म्हयन्यांत लागतली चालीक. कांय वर्सांनी मेळटले 100 मेगावॉट सोलर एनर्जी. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची घोशणा. जुलयाचे 11 तारखेच्यान विधानसभा अधिवेशन कितलो तेंप चलतले तें मात थारावंक ना, सांगले मुख्यमंत्र्यान. तांबड्या सिग्नला वयल्यान रायबंदरा केस्तांव दी कोफुसांव थळावे आनी पर्यटकां मदीं पेटले. थळावे आनी पर्यटकां मदीं येता दुराय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय मंत्रिमंडळान 11 जुलय सावन राज्य विधानसभा अधिवेशनाक मंजुरी दिल्या. कितलो तेंप चलतले ते उपरांत थारायतले. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले. कुशळटाय, विकास आणि उद्योजकता ह्या विशयात 52 जाग्यांक मान्यताय. आग्वाद फोर्ट आणि जेल देखरेख व्यवस्थापन करपी कंपनींक कंत्राट वाडोवप. इनोव्हेटिव्ह मेडिकेअर टेक्नॉलॉजी पासून जीएमसीचे व्हेंटिलेटर विकत घेवपाक 1.79 कोटी रुपयांच्या खर्चाक पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. केंद्र सरकार येवजणे खाला वीज खात्या खातीर वेगवान वीज विकास उपक्रमांतल्यान आयटी आधार सेवांक 1 वर्स वाडोवन. हाची कॅबिनेट डिसिजन देर इज एन ex post facto approval for the national parliament event जो श्यामाप्रसाद मुखर्जीन फाटले फावटी 5 दिसाचो इव्हेंट जाल्लो ताज्या खातीर. Approval for the appointment of the operation and management agency for the single agreement selected bidder for the maintenance of the Agwad jail fort. Agwad jail fort जो agency select जाल्ली तेका कंटिन्यू करपा खातीर. Second, ex post facto approval for the release of the balance amount of the 1,79,37,000 for the innovative Medicare technology in the ventilators of the Goa Medical College. Third one, it is an proposed extension for the IT support services of the APDRP. It is an IT support services in the power department. Taka continuation dila for the next another 1 year. IT services they are providing in the power department. Central governmentaची स्कीम आशिल्ली, आमी ताका ऑलरेडी एंगेज केल्ले. दे आर वर्किंग इन अवर पावर डिपार्टमेंट. तांकां 1 more year extension the same. There is an proposal for the 52 post creation in the skill development ministry, skill development and entrepreneurship. WRD आणि PWD गरज पडल्यार खणीच्या पिठांतल्यान उदक पंपिंग करून काडपाचे काम हातात घेतले आणि वापरतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. पावसात अपघात जावचे नात हाची जतनाय घेतले. ज्या खण कंपनीचे लीज सोंपल्यात तांणी राज्य सरकारच्या आदेशा प्रमाण 6 जुना पयलीं लीज रिकामी करपाक सांगिल्ल्यान खणींतल्यान आपली यंत्रणा काडपाक सुरवात केल्या. डिजास्टर मॅनेजमेंट सेलाची फाटल्या दिसांनी आमी मिटींग घेतल्या. आतां वी आर कन्सर्न, म्हणजे आमकां खबर आसा आत्ताच्या घडीक आमी 12(1) ची नोटीस इश्यू केल्या उपरांत काही जाणांनी थोडेशे आपले पंप्स बीन तेचे काडपाक सुरवात केल्ली. पण आमी तांकां सांगल्या रिगार्डींग द डिवॉटरिंग खातीर पंप्स जे आसा पळय न्ही ते आत्ताच्या घडीक काडचे न्ही. ताजी सेपरेटली काल DMG हांव CS डिजास्टर मॅनेजमेंटाची वेगळी मिटींग घेवनूय बी ताजेर आमचो डिजास्टर सेल जो आसा पळय न्ही इज वर्किंग. वेळ पडलो जाल्यार तांचे पंप्स हे ते सगळे आमी रिक्विजीट करतले अंडर द डिजास्टर. आनी वील पर्सनली सपोज ते जर करपाक तयार नासत सुद्दां जाल्यार आमी तें काम करतले. आमचे WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हे दोनूय डिपार्टमेंट्स टेक ओवर करून सगळें काम जे आसा तें मॅनेज करतले. राज्य पंचायती वेंचणुका घेवपा संबंधात ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान राज्य सरकाराक अजून कसलोच सल्लो दिवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. OBC आरक्षणा खातीर ट्रिपल चांचणी करपाची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयान केल्या. ताका लागून संबंधीत फायल कायदेशीर सल्ल्या खातीर AG कडेन धाडल्या ताणें सांगलें. AG कडल्यान अजून डिसिजन येवंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. तांबडे सिग्नल कित्याक तोडले अशें विचारले म्हण रायबंदरा एका थळाव्याक पर्यटकांनी शेपलायलो. हे घडणुकेक लागून थळावे आनी पर्यटकां मदीं दुराय वाडत चल्ल्या हाजी गवाय मेळटा. गोंयचे लोक पर्यटनाचेर निंबून आसात, मात पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं कोफुसांव जावपाक लागल्यात. आयज तशी एक घडणूक घडली. तांबडे सिग्नल तोडले म्हणून जाप विचारली इतलेच निमित्त. पर्यटकांनी लागीं थळाव्याक शेपलायलोच. कितें जालें पात्रांव, कोणें मारलें तुमकां? अपय होतो भुरगो. तुमी कितें एमएचे गाडयो. कितें जालें एक्झॅक्टली कितें जालें? एक्चुअली थंय पडलेले सिग्नल फर्स्ट म्हाका. हय हांव रावलो थंय, म्हाज्यान फाटले आले गाडयो. म्हाका सिग्नल हांव चिंबला सून हांगा वयतालो पणजे.
सिग्नल पडलेले आणि हे गाडी वयताले मागीर हांकां सिग्नल पडले म्हणजे म्हाका आतां वचपाक एंट्री जाली न्हू हय हांव वचपाक लागलो तितल्यान वयली गाडी ती एमएच सिग्नल पडला आसतना सिग्नल तोडून आयले आणि म्हाका तो उडोवपाचे म्हाका तोडून उडोवपाचे हांवें हय 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 म्हणटा आसतना तर म्हाका कट मारला आनी येयलो हांगा सिग्नल पडलो तेका डायरेक्ट वचपाक मेळोंक ना हांगा फारवन उरलो मागीर हांव हांगा थंयसून हांगा येयलो म्हाज्या मोटरसायकलीन तेका हाडयलो आनी कितें काय म्हटलें तुमकां सिग्नल पडला ते दिश्टी पडना काय म्हटलें हो काडून येयलो आनी हांवें गाडयेर तापड मारले हांवें मारूंक ना म्हणूंक ना तापड मारले गाडयेर तापड मारले हो येयलो सकयल देंवलो आनी म्हाका मारूंक लागलो फातर काडलो आनी मागीर तकलेर मारलो तेजो बापूय मारता तोय मारता म्हाका हे कितें हे कितें हे गोंयकाराचे राजकारण हे भायल्या लोकांचे राज ओके हे गव्हर्नमेंटान हेंचेर एक्शन घेवंक जाय ह्या भायल्या लोकांचेर गांवांत भायल्या लोक येता तुमी आनी गोंयकारांक तुमी ही दादागिरी दाखयता हा हो खंयचो कायदो हो कायदो ह्या गोंयकारान हो कायदो सारको करूंक जाय मजगती पर्यटका कडेन सांगपाक ताची स्वताची काणी आसा ते म्हणटात थळाव्यांनीच आदी कोफुसांव केल्ले पूण तांबडे सिग्नल तोडिल्ल्याचे तेणी न्हयकारूंक ना मेरा आ रहा था सीधा सीधा और सिग्नल चालू था तो जब आया मैं तो सिग्नल बंद हो गया तो अभी मैं सीधा सीधा आया तो वो जो है ना वो बिना देख के डायरेक्ट सीधा सीधा क्योंकि उसका सिग्नल चालू हो गया तो वो आया स्पीड में और उसने मेरा गाड़ी को टच किया मैंने कुछ बोला नहीं वो डायरेक्ट गाड़ी को मारना चालू किया तो फिर उसने बोला साइड में रोको तो मैं आगे आके उधर साइड में रोक दिया राइट साइड पे तो वो वापस मारना चालू किया और फिर बाइक से उतर के डायरेक्ट पापा को मारना चालू किया और पापा सीनियर सिटीजन है तो फिर मैंने गाड़ी को साइड में रोक दिया तो मैं उतरा गाड़ी से वापस मुझे मारना चालू किया फिर पापा को मारना नहीं मुझे मारना चालू किया तो उसने मेरा आँख को मारा तो उसके बाद मैंने सिर्फ बोला क्यों मार रहे हो तो मार ही रहा तो मैंने सिर्फ उसको ऐसा मारा फिर मैंने सिर्फ एक पत्थर ऐसा उठाया उसने मेरा हाथ पकड़ा था पीछे से पत्थर ये वाला हाथ में था उसने मेरा हाथ पकड़ा था मैंने ये हाथ से मारा उसको शायद से लगा शायद क्योंकि वो दीवार पे था उसको शायद से लगा रहेगा वो बोल रहा मैंने उसको पत्थर मारा बट उसको हेड इंजुरी आए वो कैसे आ गया वो शायद से उसने वो मैंने उसको पकड़ा था ना क्योंकि वो मुझे मारा था तो मैंने उसको हाथ पकड़ा था शायद से तभी पिलर पे लगा रहेगा तो फिर उसके बाद सब लोग आके मुझे मारना चालू कर रहे हांव जेन्ना येयलो तेन्ना फातर घेवन एका मारतालो तेन्ना एका अडोवपाक लागलो फातर हांव जर येयना आहलो जाल्यार म्हाका दिसता हो तेका हातोर आयले सगळे एका मेळोन हांव तर येयना जाल्यार एका सगळे मेळोन हातोर आयले गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो एका म्हयन्या भितर गोंया खातीर सोलर पावर पॉलिसी तयार जातली 2 म्हयन्यांत ती लोकां मुखार हाडटले कांय वर्सांनी गोंयांत 100 मेगावॉट सोलर एनर्जी तयार जातली वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगला सरकार कितलीशींच वर्सां जाली सोलर एनर्जी वापरपाचो विचार करता ताचेर कामूय चल्लां जांचे कडेन शेतां आसात तांकां 90% सबसिडी मेळटली फकत 10%ची गुंतवणूक आदी शेतकाऱ्यांनी करची पडटली सरकार सामान्याकूय सवाय वीज दिवपाचो यत्न करता आयकात सुदीन ढवळीकाराक Government has already started focusing on solar panels, solar energy, and in next couple of years, almost say about 100 megawatt solar energy will be produced in Goa, which will be useful. त्यानंतर जे शेतकरी आसा जे मोठे शेतकरी आसा बारीक बागायतदार आसा तांकांय आमी स्किमी तयार केल्या जवळ जवळ 90% सरकार तांकां ग्रँट दिता इन्क्लुडींग सबसिडी 10% फक्त शेतकऱ्यांनी घेवपाचे आनी हे जे पेडणे बिचोली सत्तरी धारबांदोडा सांगे केपें काणकोण हे जे अग्रिकल्चर पोंडा अग्रिकल्चर बेस ज्या कडेन आसा आनी ज्या कडेन अग्रिकल्चरिस्ट आसा तांकां हे खूब मोठे बेनिफीट जातले आनी वयल्यान खर्चांत बचत जातली गोंयांत कांय वर्सांनी 100 मेगावॅट सोलर एनर्जी तयार करपाची तांक निर्माण जातली जाचो गोंयकारांक खूबच फायदो जातलो अशें ढवळीकारान सांगलें 90% जवळ जवळ रेम्युनरेशन सरकार दिता 10% फक्त तांणी घालपाचें कॉस्टाक शेतकरी येवपाक लागल्या शेतकऱ्यांक ताजे विशीं अजून खुबशी म्हायती ना पूण आमी आतां नवो रिक्रुटमेंट घेता तातूंत आमी थोडे जे मनीस घेतले
ते अग्रिकल्चर बेज आशिल्ले मनीस घेतले आनी तातूंतल्यान शेतकऱ्या पर्यंत पावतले. ऑलरेडी वी हॅव डिसायडेड टू कॉल ऑल असिस्टंट अग्रिकल्चर ऑफिसर्स फॉर अ मिटींग आनी त्या नंतर तांकां एक्सप्लेन करतले आनी मागीर आमी मुखार. गोवा 365 खातीर अमर चावारिया. पावस तेंकलो. मोसमा आदींच पावस झडपाचो आशिल्ल्यान लोकांक उदक आनी अर्दकुटे उरिल्ल्या रस्त्याचो प्रस्न सतावपाक लागला. विजेची पुरवण बंद जावपाच्यो घडणुको गोंयभर अणभवपाक मेळटात. ताका लागून उदक पुरवणेचेर परिणाम जाता अशें PWD मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. फोंडांनी भरिल्ल्या रस्त्याचे अवतिकायेचेर तो उलयलो. लोकांक सेगीत वीज पुरवण अजिबात जायना ताचेर उलयतना PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें उदका पुरवण जायना ताचे फाटलें वीज वचप हें एक कारण. गोंयांत सुमार 60% ओव्हरहेड लायनी झाडां पोंदच्यान वतात देखून त्यो तुटतात. जमनी पोंदच्यान वीज वाहिन्यो व्हरपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें ताणें सांगलें. We will try to put underground cable because what is happening, it is not a single plant. In Saloli, underground cable to the dedicated 33 kV station has been taken. On a similar line, we will work out a mechanism to take directly from the substation to the PWD station for water supply. What happens, even if it goes for 5 seconds or 10 seconds, the entire disruption happens and the mechanism comes to a standstill. This I was aware when the PWD, when I was the power minister, so we were trying to improvise. And we had formulated tenders that time to help the PWD. Now I become PWD minister, so I will take it up and we will see dedicated feeders for us in water supply. Dedicated feeders, underground feeder from the substation which is close by and make it underground because overhead Goa there is a lot of almost 60% tree growth. So you have a lot of disturbances on the overhead line. So that's why the water gets affected. It is not because there is no power. It is because the disturbance in the overhead line. So we will work out a mechanism over a period of time and put underground cable in wherever required in dedicated. निलेश काब्राल राज्यांतल्या फोंडकुलांचेर उलयलो. गोंय खंय खड्डेमुक्त राज्य तो म्हणटा पूण सिवरेजच्या वा पिवपाच्या उदकाच्या पायपलायनींक लागून रस्ते खणटात. रस्ते करपाच्या वेळार पावस पडला हाचे कडेन ताणें बोट दाखयलें. See, Goa is a pothole-free road state. Now, what is happening here and there are some potholes which have been formed, and we have taken all precautions to see that the potholes are reinstated. Now, in some roads, where the internal roads where the machine does not go, maybe they will remain. We will find means and ways of doing. I am trying to introduce a new machine this time, where during the monsoon also we can remove potholes by putting pressure, wind pressure, and it dries up with dry mix within half an hour. So I am working out with new technologies. We are bringing new technologies. We will try to do. I am telling very clearly that potholes of Goa will not be there because of the inconsistent rain when works are going on. It does not allow the technical team to put the hot mix. That's why it may remain. But I can assure you, next year monsoon 100% there will be no potholes in Goa. So do the digging of roads will be banned in monsoon? No, digging of roads, I told priority is sewage connections. See, sewage is an important factor in the state of Goa. We have been, as Environment Minister, as NGT has been every time and again, there is a problem in Margao especially, where the sewage is discharged in the, raw sewage is discharged into the streams and it goes in the river. So I have prioritized sewage in that particular area as a priority. We might also dig roads in the monsoon because it is priority of the government to see that the sewage connections are given. So they will be digging of the roads in the monsoon for priority works only. That is mostly will be sewage. Otherwise there will be no other digging allowed. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान अमर चावारिया. आमकां न्याय दियात अशें म्हणत आयज कळंगूटच्या थळाव्या लोकांचो एक गट भायर सरला. त्या उपरांत कळंगूटे घडिल्ले मारपेटीचे केसींतलो गुंतो आनीक वाडला. आपल्या पुताचेर हल्लो करप्यांचेर पुलिसांनी कारवाय करूंक ना अशें सांगपा खातीर 2 भुरग्यांची आवय मिडिया मुखार आयली. तातूंतलो एक भुरगो गंभीर जखमी आसा. पूण हल्लेखोरांक रोखडीच अटक केल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें. आतां ह्या मुद्द्याचेर थळावे लोक कितें सांगतात आयकयात. नितेश सोळंकर, आमी हांगासर कलंगूट विलेजस एकठांय जाल्ले आहा. इशू आमचो आहा की फ्यू डेज पयलीं हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो. टाउट्स वडवा बाउन्सर मेळून ट्युरिस्टाक मारतालो. तो ट्युरिस्ट जीव घेवन आपले सगळे धांवले आनी हजूसर एक रेस्टॉरंटा भितर सरले. आनी आमचे फ्रेंड लोकल चलयताले. तेंच्यांनी कितें सांगलें, बाबा कितें आहा तुमचें आपल्या रेस्टॉरंटान ताका भायर हे करा. कशें म्हटलां म्हणून 50 जाणांनी टाउट्स आनी बाउन्सरांनी आमच्या लोकलाक अटॅक केलो. आनी मेन रिजन आयज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हणजे 2 दीस पयलीं तेणी प्रेस दिल्लो पेन्जीम चेड्याच्या आवयन. आनी ती मिसगायड करता लोकांक, इवन प्रेसाक मिसगायड करता की आमच्या भुरग्यांनी तेका मारला. ते बायलेन पासून आमच्या भुरग्याक अटॅक केल्लो आहा. आनी ती म्हणटा आमचे 2 भुरगे म्हणटा
हॉस्पिटलान हांव एकट्याक म्हणटा हांगा मारला, डिस्चार्ज दिला तेका आतां. ते 2 भुरग्यांक तूं आतां काय जाता ती हांगा पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल बाउन्सराचें काम करता ती बायल. तूं 2 भुरग्यांक घेवन अंडर एज भुरगे म्हणटा ते बरें तूंच सांगताय न्हू, अंडर एज भुरग्यांक घेवन तूं डान्सान कितें करताले, डान्स बारान कितें करताले, तांकां भुरग्यांक भितर नाका आसलें कितें चलता तें शिकयताय, कशें गायडींग करूंक जाय, इन फ्युचराक तें दाखोवंक सोदताय तूं. म्हणजे तुज्या भुरग्यांक तूंच पिड्यार करताय. शिक्षण बरें दिवचें म्हणून तूं भुरग्यांक नाका आसले धंद्यानी घालताय. आमचो रिक्वेस्ट होच आहा गांवचो की आमच्या गांवच्या भुरग्यांचे आनी आमच्या कोंगडकारांचें नांव पळय तेंच्यांनी पिड्ड्यार केलां, हेच्या सारकी इन्क्वायरी जावची. आनी आमकां गॅरंटी आहा, कोर्टाचेरय गॅरंटी आहा आनी पुलिसांचे गॅरंटी हेचेर सारको न्याय मेळटलो आमकां. थँक्यू. तुमची फुडली एक्शन कितें? आमचें एक्शन कांयच ना. आमकां आतां कितें आहा तें SP पुलिसांसून आनी कोर्टासून आमी करतले. विश्वास आहा आमकां की बाबा इन्क्वायरी चल्ला तेंची, ते हेसर आमी कांय सद्याक करूंक सोदिना. एक्शन घेत जाल्यार कोण जाणा खंयचे हिस्ट्री शिटर करतले पळय ते इतले आमचे खुद आमच्या डिफेन्साक तरी आमी एक्शन घेतलेलो भुरग्यांनी कोणाक आमच्या रेस्टॉरंटांनी येयले भायर काडले आमकां गुण करून सोडले. हेच्या फुडें तरी कोणाक मातसो हेल्प करूंक गेले हो तुमी म्हणटा ते भाशेन आमी केला हेच्या पयले आमकां समजा हिस्ट्री शिटर करतले मरे तुमी. आम्ही 2 जण आमचे भुरगे आणि तुम्ही 20 जण येतले कितें करपाचें कितें तुम्ही भायले येवन तरी आमकां गोंयकारांक इन्सिडंट न्हू, पयलीं खुबदां कंप्लेनी केल्ल्यो आहा, कोणी काय एक्शन घेयना. आतां लायसन बिसन पंचायत दिता, तुमी व्हेरीफाय करा म्हणटा. कित्याक आमी फोटींग उलयता, तुमी रातचे एक MH गाडी घेवन या, आमी दिता MH गाडी एक बेस्ट ते बसा आनी भोवा हांगा. आमकां कांयच सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळें कळटलें कितें चलता हांगा तें. पळय हीच मिडिया आहा, म्हाका दिसता 8-10 वर्सां जालीं हो इश्यू चलता डान्स बारांचो. आमी लोकल आहा, आमी कायदो हातीन घेवन बंद करूंक शकना. ते ऑथॉरिटी आहा पळय तेंच्यांनी बंद करचें पडटलें. सो आतां सगळे ऑथॉरिटी आहा पळय तेंच्यांनी हेजेर सिरियस नोट घेवचो की हो लास्ट इन्सिडंट जावंक जाय गांवान. हेच्या फुडें आनी हो इन्सिडंट जावंक फावना. कित्याक केल झगडी कोणाची ट्युरिस्टाची आनी गायडांची आनी टावट्सांची, पूण आयज भितर कोण आहा आमचे भुरगे भितर आहा, त्रास आमचे भुरगे काडटा आनी ती थंय मिडियार उबी रावता आनी सिंपती घेता. हांव लोकांचोय गुन्हे हांव करिना, कित्याक सांग लोकांक इन्सिडंट खबर नासलो. गोवा 365 खातीर कलंगूटच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रुमडामळ दवल्ले पंचायतीन बुधवारा एक बेकायदेशीर घर मातये भरवण केले. आपणाक पंचायतीन कसलीच नोटीस धाडिनासतना घर मातये भरवण केले, कसलीच संद दिली ना. घरधन्यान पंचायतीचेर आरोप केला. आयकात. रुमडामळ दवल्ले पंचायतीन बुधवारा कुडतरी पुलिसांच्या हजेरेंत हे बेकायदेशीर घर मातये भरवण केलें. 2017 पंचायतीचो हो वावर चालीक लागिल्लो. हो जागो कम्युनिटीचो, तो कोणाच्या नांवार ना. घरांचे डॉक्युमेंट दाखोवपाक घरधन्याक पंचायतीन 6 म्हयने दिले, पूण तो ते दाखोवपाक शकलो ना. थळावो सरपंच सांगता. आयकयात. हो जो जागो आमी जो आयज डेमोलेशनाक घेतला तो जागो बिलोंग्स टू कमलनाथ रुमडामळ दवरले. तो 2017 आमच्या पंचायतीचो प्रोसेस चालू आशिल्लो. जेन्ना आमी ताका डेमोलेशन धाडलो तेन्ना एडिशनल डायरेक्टर पंचायतीन स्टे घेतलो. स्टे घेतकूच ताका एक ऑर्डर पास जाली की तेणें विथीन 6 मंथ रेगुलायज करपाचें, कित्याक तो म्हणटा आपूण भाटकारांक घाललो. पण हो कोमलता म्हाका हांव तुमकां सांगपाक आतां कोमलतात तेन्ना कोणाक प्रॉपर्टी विकना, 99 इयर्स लिजार दिता. सो तेन्नाच्यान ती केस चालू आशिल्ली. ऑलरेडी कंप्लेनंट जो आशिल्ले कोमलताचे ऑटोनी बीन कोण आशिल्ले ते कंप्लेनंटूय आशिल्ले. सो ताका एक ऑर्डर पास जाली की तेणें विथीन 6 मंथ रेगुलायज करपाक. पण विथीन 6 मंथ तेणें जे कितें डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिले ना. पण तो आमकां दाखयता TCP क्लियरन्स. पण TCP क्लियरन्सासून एक असो आसा क्लॉज घातलेलो आसा की ओनरशीप डॉक्युमेंट दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार कोणाक जी कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा लायसन्सिंग ऑथॉरिटी तांकां ती दाखोवपाक जाय आशिल्ली. पण पंचायतीक तेणें काय जे डॉक्युमेंट रेलिव्हंट डॉक्युमेंट्स आसा ते दाखयल्ले ना. सो त्या खातीर ऑलरेडी आतां आमी ऑलरेडी कलेक्टराक मात केल्ली कॉपी. सो कलेक्टर आमकां एक डेमोलेशन नोटीस येयली की ताका नोटीस बी दिला तुमी ना. ही कॉन्फिडेन्शियल नोटीस आशिल्ली. इवन मेंबरांक सुद्दां आमच्या पंचायतीच्या मेंबरांक सुद्दां खबर ना, कारण ती कॉन्फिडेन्शियल आशिल्ली. फक्त आमच्या पंचायतीचे कोण मेन आसा तांकांच खबर आशिल्ली. सो आयज विथआउट नोटीस आमचे तांकां धाडची पडली कित्याक कॉन्फिडेन्शियल आशिल्ली. सो ऑल डेमोलेशन काय पार्ट ना सगळ्यांनी जालें कितें 2017 इन्स्पेक्शन जाल्लो त्या प्रमाणे तेजें घर धाकटें आशिल्लें. आफ्टर दॅट तेणें सायडीन आनी वाडयलें. सो ते एज पर स्केचा प्रमाणे आमकां ते आयले ना. पण त्यात जे आमचे कितें स्केचार आशिल्ले इलिगल कन्स्ट्रक्शन त्याच प्रमाणे आमी डेमोलिश केलें.
बाबा डोमिनेशन कोण आयला म्हाका कांय कळेल ना हांवें ताका रिक्वेस्ट केले म्हगे डॉक्युमेंट सबमीट केले म्हणून प्लॅन तुजे कडेन सबमीट केला म्हणून आज पर्यंत म्हाका ताका सांगले म्हाका एक चान्स दे म्हणून हांवें ऑलरेडी डॉक्युमेंट तुका सबमीट केले म्हणून आज पर्यंत म्हाका सांगले तो आयकना आपल्या कोटा ऑर्डर जाल्यार म्हाका एक नोटीस पाडचो आसलेले हांवें मुगा सारकें इलिगल न्ही हांवें मुगे कायद्यान खंय वचून केशी वचून झगडोन हांव हियरींग प्लॅन पास करून डिसिप्लीन प्लॅन तेच्या हातान दिला जर हांवें प्लॅन 2 म्हयन्या बद्दल प्लॅन हातीन दिला जाल्यार मुगे घर गेला ना मुगे डेमोलेशन हांव फेप्पीच आसलो मुगे ऑर्डरी पड म्हणून हांवें केला म्हणून हांवें ऑर्डरी पड म्हणून हांवें मुगे घर रेग्युलर केला. गोवा 365 खातीर दवर्लेच्यान रमेश नायक रावत. पेडणे तालुक्यांतल्या चांदेल आनी मोपा गांवांनी कुलदीपक कट्यार काळजात घुसली आनी हँड्सअप अशे एका परस एक दर्जेदार नाटकाची खावड प्रेक्षकांक मेळ्ळी. तातूंत चांदेलाच्या बायलांनी घातलेल्या दिंडेन पळोवप्यांक धादोसकाय मेळोवन दिली. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. पेडणे म्हालात सांस्कृतीक मळार भोव कलाकृती सादर जातात. विविध देवदेवतांच्या स्थापना सुवाळ्या निमतान नाटकांचे सादरीकरण म्हटल्यार वाठारांतले तमाम कला मोगींक सुरबूस मेजवानीच. चांदेला श्री सातेरी देवीचो 51वा वर्सुकी दीस विविध कार्यावळी सयत मनयलो. आयतारा मानेस्तांचो भोवमान जालो. त्या उपरांत थळाव्या बायलांनी घातलेले सोबीत सुंदर दिंडेन लोकांचेर मोनीळ घातलो. सोमार सातेरी तरुण हौशी नाट्य मंडळान शारदा कुमार शिरसेकराचें कुलदीपक हे नाटक भोव प्रभावी रितीन सादर केलें. राज्य पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परबान ते दिग्दर्शीत केल्लें जाल्यार मंगळारा अष्टगंध गोवा निर्मीत पुरुषोत्तम दारव्हेकराचें कट्यार काळजात घुसली हें संगीत नाटक तितलेच ताकदीन सादर जालें. पळोवया दोनूय नाटकांतले कांय देखावे. कोणाला ठाऊक आहे नाही नाही ते कोणालाच ठाऊक नाही हे रहस्यमय थोडं आजपर्यंत कोणालाच समजलेलं नाही. माऊ गेली रागाने तिला धरली वाघाने. तुला होण्याचा तुमच्या आशा अजून काही फुटलेल्या नाहीत. अजून खूपच धावण्याचा जीवन जगायचं आहे तुम्हाला. एका थोर डॉक्टराचं मत घेतलंय आम्ही दादा. तारुण्य आहे पण मुलाचं सुख आमच्या नशिबी नाही. ते भयंकर बाप तुझ्या डोळ्यासमोर विचार सोबत राहायचं. पाटेरी कुंपण होऊन तू गळ्यात घुसायचं. जाल्यार मंगळारा मोपा गांवठण वाड्यार श्री माऊली देवस्थानाची रंगमाचेर हँड्सअप ह्या वसंत कामतीन बरयल्ल्या रहस्य नाट्याचें भोव प्रभावी सादरीकरण जालें. राज्य नाट्य सर्तीत सेगीत 3 खेपे इनामां मेळयल्ल्या हासापूर गोवाच्या सातेरी कला मंदिराची ही नवी निर्मणी. फोन नंबर दिलाय. हिल स्टेशनवरचा पोलीस म्हणलं की 1000 लफड्यांना तोंड द्यावं लागतंय. ती खास सेवा मिळत तिकडे पुण्या मुंबईला. पुढच्या वेळी तिकडेच बेपत्ता व्हा म्हणा बायकोला. हो सांगतो. बाबा तुम्हाला सगळं खरं सांगणार होता. तुमच्या जीवन व्हायचा दोस्त होता तो इन्स्पेक्टर. नाही काय इन्स्पेक्टर लाल रंग लोकांच्या डोळ्यात भस्कन भरतो आणि लोकांची नजर जाते ते आमच्या सिक्रेट्स. चौकशी सहज बोलता बोलता बोलून गेलात. तुमची पहिली भेट कुठं झाली ते सांगितलं. 3 दिवस कानात त्राण ओतून वाट बघत होतो रे या शब्दांची. गोवा 365 खातीर चांदेल आनी मोपाच्यान जवाहर बर्वे. आयज कांय सुवातांनी गडगड घालीत आनी वाऱ्याच्या सांगातान पावस हजेरी लावपाचो आसा. उपरांत सप्तकाभर तो शिवरतलो. पूण 19 आनी 20 मात घोग्यांनी पावस पडूं येता. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. काल शिवरिल्ल्या पावसाक लागून तापमान थंडावला, उणें तापमान देंवला. चडीत तापमान सदच्या तापमाना परस 2 डिग्री सेल्सियसान देंवला. हवामान खातें सांगता त्या प्रमाण ह्या सप्तकात उणें तापमानूय 2 डिग्री सेल्सियसांनी देंवतलें. आयज गडगड वारो आनी जोगलाच्या सांगातान पावस. कांय वाठारांनी 19 आनी 20 वेर घोग्यांनी पावस. 21 आनी 22 वेर कांय कडेन गडगडा सयत पावस. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. गोंयांत फुडल्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्ट सांगला. विजांचो गडगड आनी वेगान घोळटलो वारो पावसाक सांगात दितलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला.
ह्या महिन्याची 21 आणि 22 तारखे खातीर हवामान खात्याची शिटकावणी ना. 18, 19 आणि 20 मे खातीर हवामानाची शिटकावणी. महाराष्ट्र आणि गोंय दर्यादेगे वयल्या लोकांक 19 आणि 20 वेर सादुरतायेची शिटकावणी. 72 वरां उपरांत चडीत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.